म्हापसा पालिका मंडळ इमारती मुखार आशिल्ल्या खाजगी इमारतीच्या लिफ्टांत सोमारा एक बायल एका वरा खातीर अडकून उरली। उपरांत म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी वेगळेच घडणूक थळार धांव घेत तिका लिफ्टांतल्यान भायर काडली। पळयात। आम्ही एडवोकेटाक मेळूंक गेल्लो। आमचो एक एडवोकेट आहे, एडवोकेट कलांगूटकर म्हणून। सो आम्ही एडवोकेटाक मेळूंक गेले, पळयता जाल्यार लायट गेली ऑटोमॅटीक। आम्ही सगळे विचार करूंक लागले की कितें जालां पळयता जाल्यार लायट गेला म्हटल्यार दोतोर म्हणूंक लागलो कोण तरी शिरकोंक ना मरे। पळयता जाल्यार एक बायल जवळ जवळ तिका 45 ते 49 एजीमध्ये आसतली। सो आमी गेले, पळयता जाल्यार ती बायल शिरकावलेली। मागीर हांवें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक फोन केलो। लायट म्हटलें लायट कित्याक ना कितें तरी जालां म्हणूंक लागलो। लायट म्हणूंक लागलो कित्याक लागून गेला। हांवें म्हटलें केन्ना येतली लायट? तो म्हणूंक लागलो 2 वरां लागतली आनी लायट येवपाक म्हणून। मागीर दुसरे एडवोकेट आसले, तेणीन कितें केलें, फायर ब्रिगेडीक फोन मारलो आनी फायर ब्रिगेडीक फोन मारलो। फायर ब्रिगेड म्हणूंक येता ते बेगिना टायमार पोचले। इतके बरें काम केलां फायर ब्रिगेडीन। सगळ्याक सारक्या फ्लोराचे वयर गेले, बेगीन आपल्या जिवाची न काळजी करता तेंच्यांनी बेगीन कितें मशिनरीज आसतात हे आसता ते आसता सगळे घुंवडायले ऑर्डरी आनी इतके बरें सुंदर काम केल्लेलें आहा। हांव थँक्यू म्हणून सोदता फायर ब्रिगेडीच्या टिमी आनी सगळ्यांक बायलेचो ते जीव वाचयलो म्हणून। 4 सुमार कॉल आयले। सो एक बायल लिफ्टीन शिरकोन उरली। सो आमी गाडी फास्ट टर्नआउट केली। हांगा येवन पळयलें जाल्यार ती सेकंड फ्लोराचेर मदींच शिरकोन उरली। सो आमी वयर गेली की टॅरसाचेर ट्रेन हाऊस आहा तेतूंत गेली आनी मॅन्युअली आमी हें करून तिका बरोबर ते लेवलीक हाडली आनी तुजी एज अबावट 49च्या वयर आहा। आतां बरी आहा। ऑलमोस्ट कितले वरां उरली ती? 1 वर आमचे पयलीं आमकां कॉल मेळटकीर आमी विदीन 2-4 मिनिट्स आमी हांगा पावले। हेल्थ वायज कशी आसा ती? हेल्थ वायज मातशी भियाली ती आतां पूण ओके आहा। ओके हां। नेमके रिजन कितें लिफ्ट बंद पडपाचें? इलेक्ट्रिसिटी कट जाली आनी तेंचो स्टँड बाय जनरेटर तांकां ना। गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार।